सगळ्यांक नमस्कार आनी येवकार. म्हजें नांव ॲडवोकेट सुनील तिळवे. हांव बांदोडे जैव विविधता समितीचो वेवस्थापन समितीचो अध्यक्ष चेअरमॅन. तसोच म्हाजे बरोबर आसा देवेश नायक, तो तळवले बांदोडे रावता. काल आमकां बायोडायवर्सिटी गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड जो आसा तांच्यांनी आमकां दोगांकूय काल रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट दिल्या, सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन. कारण आमचें जें काम बायोडायवर्सिटीच्या बाबतीन आसा त्या संबंधान खास करून नमूद करचें अशें दिसता की आमी पिपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर हो बांदोडे गांवचो तयार करता आनी हितून आमचो इनवॉल्वमेंट सगळ्या लोकांक घेवन आमी हो रजिस्टर तयार करता. आनी त्या खातीर एज अ चेअरमॅन म्हाका हो भोवमान मेळ्ळा. आनी देवेश बाब आमचो आसा की आमी जेन्ना हो रजिस्टर तयार करताले तेन्ना बायोडायवर्सिटी बोर्डान आमकां सांगलें की तुमच्या गांवांत मेळपी मशरूम्स ज्यो पावसान येता त्यो तुमी सोदून काडा म्हणून. आनी फाटले 1 म्हयने जेन्ना पावस सुरू जालो आनी अळम्यो येवपाक लागल्यो तेन्ना आमी वेगवेगळ्यो अळम्यो, फक्त रोयणीचेर अळम्यो येता ज्यो आमी अळम्यो खातात त्यो अळम्यो न्ही, पूण वेगवेगळे तरेच्यो अळम्यो आमी सोदून काडपाचो आमच्या बांदोडे गांवचो प्रयत्न केलो. आनी आतां पर्यंत तर आमकां आमच्या बांदोड्या गांवांत, फक्त बांदोड्या गांवांत 118 वेगवेगळ्या प्रकारच्यो अळम्यो सापडल्या. 118. आनी त्यो आमी तेंचे फोटोग्राफ काडून, तेजे व्हिडिओ काडून त्यो प्रॉपर बायोडायवर्सिटी बोर्डाक आनी डॉक्टर नंदकुमार कामत जे आसा आमचे सायंटिस्ट तांकां धाडून तांचे कडल्यान तेंची आयडेंटिटी आमी करून घेतली. आनी ह्या 118तल्यो आमकां कळ्यो की 12 अळम्यो अश्यो आसा ज्यो रेर स्पिशीस आसा, ज्यो खूब कठीण मेळपाक. तितूंतल्यो 3 स्पिशीस आसा त्यो गोंयांत फर्स्ट टायम रिकॉर्ड जाल्या. 3 स्पिशीस गोंयांत पयले खेपे तेजी नोंद जाल्या, ती बांदोडे गांवांत नोंद जाल्या. एक स्पिशीस अशी मेळ्ळ्या, एक अळमी अशी मेळ्ळ्या जाची नोंद इंडियेन पयले खेपे जाल्या, म्हणजे भारतान आनी खंयच ताची हेजे पयलीं नोंद जावना. आनी एक स्पिशीस, एक अळमी अशी मेळ्ळ्या जी अळमी जशें नंदकुमार कामत सरान आमकां सांगलां की ताजी नोंद आजून जगान खंयच जावना. जगांतली ही एक वेगळी अळमी, ही नवी स्पिसीस सद्या आमकां बांदोडे गांवांत सापडल्या. आनी ह्या कामा खातीर आमकां हो भोवमान मेळ्ळा म्हाका एज अ चेअरमॅन. आनी देवेश जाणें ह्यो अळम्यो सोदून काडल्या, जी रेर नवी स्पिशीस सुद्दां जी मेळ्ळ्या तेजें सगळें क्रेडीट देवेशाक वता, कारण तेणें तेजे फोटोग्राफ केल्या, तेणें ती सोदून काडल्या. सगळे फोटोग्राफ मॅक्झिमम आमी जे 118 अळम्यो आमच्या गांवांतल्यो काडल्या अजून पर्यंत, ताचे चडशे फोटोग्राफ म्हणजे 100च्या वयर फोटोग्राफ देवेशान एकट्यानूच काडले. आनी त्या खातीर तेकाय बीन काल हो भोवमान प्राप्त जाला.